सध्या बेनावली ZP बाय इलेक्शनाची हे कितें आहा सिच्युएशन? सध्या बेनावली बाय ZP इलेक्शन सिच्युएशन इन सेन्स लायक पीपल विल कम आउट बिकॉज आज मिसूय आसा तो लोक चर्चीन गेलो आसा आनी थोडो भोव आतां उरले उरले लोक भायर सरला आनी लोक भायर सरतलो कित्याक लोकांनी म्हाका सांगला विल कम आउट डेफिनेटली एंड विल वोट फॉर इंडिया एलायन्स विल वोट फॉर यू. सो सध्या अजून हांवें 1 वर्सा थिंगा बट ऑलमोस्ट मोर देन 100 क्रॉस पीपल केम एंड वोटेड ऑलरेडी इन दिल्ली. तुका दिसता की मॅक्झिमम टर्नआउट जातो म्हणून? ओल्लीम फॉर एक्झाम्पल ओल्लीम सध्या मॅक्झिमम टर्नआउट जातलें बट स्टील एरूय बेनावली वार्का कार्मोना काबुलसी पीपल आर देयर टू push the voters to come out and vote in large numbers for India Alliance. But also IMD आज रेड अलर्ट इश्यू केल्लो सो दिसता तुका तरी दिसता देव आमचे बरा आसा इंडिया एलायन्सा बरा आमी आसले देवूय आसलो सगळे आले सो आय वेंट फॉर द मास अर्ली इन द मॉर्निंग आनी आतां तुवें पळयला कितले शायन आहा तो सो आय थिंक वेदर विल बी क्वायट ओके फॉर रेस्ट ऑफ द हावस. तुका दिसता तूं विन जातलो म्हणून? डेफिनेटली इंडिया एलायन्स डेफिनेटली. बरं नाव कितें तुगेलें? जोसेफ फर्नांडीस. तुगे सध्या ZP बाय इलेक्शन्स तुगे सध्या कॅन्डिडेट तूं कितें पळोवन आयज कॅन्डिडेट चूज करतलो? सो हो कॅन्डिडेट म्हणलो आमगेलो जोसेफ पिमेंता एकदम हार्डवर्कींग भुरगो तेका कसलेंय काम तेका सांगिल्लें जाल्यार तें 100% जावन मेळटा आमकां सो तेका आमी चूज केला आमच्या चूज केलें म्हणल्यार कित्याक लागून तुवें कितें पळोवन चूज केला सध्या? तेगे हार्डवर्क लायक वॉट एवर इट इज लायक तो कितें सांगत तें करता न्हू कामाक सद्या आमगे काम तेका सांगलोली आमी कांय ना म्हणना आमकां कांय कित्याक सद्या आतां आमी तेका मुखार काडला आमी मुखार काडला तेका मुखार वच ZP बस आमगे काम करपाक. सो तुका दिसता की जोसेफ पिमेंटा विन जातलो? हय 100%. कित्याक रॉयला फर्नांडीस आहा कित्याक? ना म्हाका आनी तेंचे उलोवपा नाका आमी एक कॅन्डिडेटा बसयला आमगेलो जोसेफ पिमेंता तेका फूल सपोर्ट सारको. फूल सपोर्ट. तूं कॅन्डिडेट सध्या आयची इलेक्शना ZP बाय इलेक्शना तूं कितें दिसता की सध्या सिच्युएशन कशें आहा? सिच्युएशन बरें आहा. सकाळ मिसासून लोक येवन कोण वोट मान गेला दुसरे मीस आतां काबार जाला भुरग्यांकी दोतोनी आहा सो दोतनी सावन लोक आतां ऑलरेडी मिसासून लोक ऑल रावलो आहा लायनीक आनी भुरग्यांक आनी दोतनी ओन कोन्न मागीर वोटींग जातलें. आमगे तरी बाणाले आमी आमगे जावं पांचीज आहाय ते आनी आमगे वर्कर पडे आहाय ते सगळे लोकांक घरांतून भायर काणकून आमगे वोटींग जातलें 100%. ओके. आतां म्हाका खूब कडेन हांव भोंवलो म्हाका चडशे सपोर्टर म्हणटा की मेन चडांत चड म्हाका सपोर्टर मेळ्ळा ते सगळे आपाचे ते म्हणटा की फायट कांय जावची ना तेंगे कॅन्डिडेट जिखून येता म्हणून हेजेर तुगे रिएक्शन कितें? कोण जिखून येता तो फाल 24 कोटलें किंवा कोण आहा तो म्हाका रिएक्शन कांय ना. आय एम गोइंग टू विन दीस इलेक्शन वीथ द मार्जीन. सो आयज पावसानूय बीन रेड एक्चुअली IMD रेड अलर्ट इश्यू केल्लो पूण सध्या वता तुका दिसता तुजे पावस म्हणटाय तो देवागे एक हें आनीक आमी बाणालकार आमगे बाणालीचो संजा बातीस म्हणटाय तो पात्रोन आमगेलो सो संजा म्हणलो एक पावसूच संजा बातसागे म्हळ्यार हें मेन हें म्हणटाय तें पावस सो आतां वत दिलां हें सगळें देवा गेलें आनी आय एम गोइंग टू विन 100%. यू आर गोइंग टू विन 100%? 100%. येस थँक्यू. 11 जालें आनी इलेक्शना सद्या टर्नआउट जो आसा तो 11 जालो विच इज व्हेरी लो सो तुका कितें दिसता? 11 जालीं सो सद्या कितें जालो आहा हे बाणाल लोक चड क्रिस्तांव न्ही बाणाल लोक चड मिसा वयता मिसा गेल म्हणटो गार वयता चाव पिता चाव पिल म्हणटो नुस्त्या मास उजरावप आनी मागीर तेंगे सगळें सुसेग बरो जालो म्हणटोर येवन वोटींग मारप आतां 2, 3, 4 आसो वोटींग फूल जातलें सद्या वोटींग बरें आहा. तुका दिसता तूं तुगे सपोर्ट आसले पप्पू फर्नांडीसा तुगे सपोर्ट आसलो हय तुका कितें दिसता तो विन जातलो? पप्पू फर्नांडीसा आमी सपोर्ट केला कित्याक आमगे तो गांवचो फ्रेंड फुटबॉलर आनी इतलोय कोण बाणालेचो आमचे बरें कोणूय एप्रूव जावं ना आपणा सपोर्ट कर तुपल्या सपोर्ट कर म्हूण ते प्रमाणे आमी बाणाले भुरगो म्हूण सपोर्ट केला आनी तेच भाशेन आमगेले वार्कीकार हे रे हां काबेलेसिंकार मागीर होळीकार आनी वेंजी आहा तो हुंच गांव रे बाबा करमणकार सगळे एकवटान आमकां सपोर्ट चड आहा. ते सायडीन दुसरी अदर सायड पळोवपाक गेल्यार आपान आपलो कॅन्डिडेट आसलो जो इंडिया अलायन्स कॅन्डिडेट म्हणून तेंच्यानी डिक्लेअर केल्लो चोय तेमी इंडियन अलायन्स म्हूण गायला सद्या हे MP इलेक्शना सगळे इंडियन अलायन्सा सपोर्टर आसलोले ते काँग्रेसाचे
ते 80% आमचे बारा आहाय खबरटा हाटी आहाय कित्याक मुळे तेंकाय बी कॉन्फिडंट गेल नाय थिंग हळूहळू मनीस 10 वर्सां 15 वर्सां काँग्रेसागे हे मेंबर ते आमकां सांगलो ना मू बेजार जावन हे सगळे आमकां सपोर्ट कोताय पात्रांव. सो तुका दिसता की तुमगे कॅन्डिडेट ना पप्पू आमगे पप्पू येवन गेलो हाल्या 1 दीस कोल ना रिजल्ट 24 होल नाय हे टायमा आमी जिकोन स्विमींग पुलां संजावांनी आमगे विक्ट्री बारबो कोतले. सद्या जे सिच्युएशन पयला वोटींग टर्नआउट सामको लो 11%. सो तुका कितें दिसता सद्या सिच्युएशन प्रमाणे 11 o'clock or 11:30 जाला 11% okay because today is being a Sunday लोक मिसा आहा लोकांक रांदपाकूय जाय आनी everybody is actually Sunday being a day with the family but it's not bad. You have already crossed 150 in certain places. If you go to Mobor, Kavelosi side, even in Varka, you will have the percentage overall 11 जायत but individual respective booths and it has turned out even much better than what we expected. सो तुका दिसता की तुगे विनिंग चान्सीस मॅक्झिमम आहा म्हणून Chances nahi, we are winning. We are winning. कित्या ऑन अदर सायड आप which they are saying that इंडिया अलायन्स कॅन्डिडेट सो ते म्हणटा की तांकां सद्या ते हे जज करता की तो सिंगल कॅन्डिडेट म्हणटात आनी आपूण विन जाता म्हणटा. सो हेजेर तुगे कितें रिएक्शन? तो सिंगल कॅन्डिडेट्स दॅट आय डोंट दीस बट तेणें म्हणलें जायत बट फाटल्यान तेज फाटल्यान वेन्झी दिसता. नोबडी इज टॉकिंग अबाउट जोझफ एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट वेन्झी. सो इंडिया अलायन्स म्हणलें तेणें फकत एक क्रच मूल घेताय न्ही ते भाशेन घेतला. इंडिया अलायन्साचेर तरी आपण मुखार पावल्यार पुरो. तो ZP इलेक्शन चिंतना तो आपणा असेंब्ली इलेक्शन चिंतून ते आयज हे इंडिया अलायन्सा हेंग मारून आहा. आनी इफ यू सी हे कॉन्टेस्ट ओ हे इलेक्शन पळय आहा ते पंचायत लेवल. तुमी ब्रँड्स कितें हाडटा हिंगा? वाय आर यू गेटिंग अ ब्रँड हियर? वाय आर डिवायडींग पीपल? लेट इट बी सिंपल. लेट इट बी आय एम नॉट सेईंग फ्रेंडली मॅच. कॉम्पिटिशन आसपाकूच जाय. इट हॅज टू बी बट ऑन ईच इंडिविज्युअल एक मनीस पळय आहा आमचो तेजी कॉम्पिटिशनाचेर ऑन हीज एट्रिब्यूट्स. थोड्यांनी हें म्हणलें की तूं तुका सपोर्ट BJP सपोर्ट बी ना म्हणून हेजेर तुगे कितें रिएक्शन? तूं BJP सपोर्ट म्हण जाल्यार तूं आर यू रेडी टू जस्ट कम इन माय कार? आय एम टेकिंग यू टू पोलिंग बूथ विच इज विथीन 200 meters फ्रॉम द MLA's ऑफिस. सांगता ऑन मिडिया somebody please go just now to the MLA's office. झाडू सायन अजून थिंगा आहा. If this is supposed to be an election, why is nobody taking cognizance of that? So BJP कोणा बरा आहा जालो? Who is the ruling party? Not Congress. BJP and Aam Aadmi symbol is flashing in Benavli. So do you want me to say more? I don't have any tags anything around me. Active भोंवता. No orange, yellow color, no blue color, and whatever colors, branding, nothing is there. As an individual we are going. But you can see everywhere, even though the symbol is not there, the brand is there. And the symbol is very much present on the MLA's office right now. So you believe that you will win? I told you, we have won. Not when I say it's Royla, it is the Congress workers of Benavli constituency who are winning here. But don't you believe that they will support India Alliance since they have said that it is an India Alliance and they will support them? I आता सांगला इंडिया अलायन्स म्हण बाणाल्या काय ना. ही वेन्झीन आपणाची अलायन्स केल्या अशें करून काँग्रेस योरे कोण जी गोवा फॉरवर्ड ते थोडे 2-3 जाण आहाय ते तांकां इवन दोज लिडर्स आर नॉट देर विथ हिम बट ही इज युजींग द ब्रँड. इंडिया अलायन्सा पळय केलोले नेशना लागून तो बाणावले आपणा नेक्स्ट टायम असेंब्ली सीट सांबाळपा लागून काँग्रेसा वर्कर्सां पयस काडून आपणा दवरूंक सोदता. नथींग एल्स. इंडिया अलायन्स वॉज फॉर इंडिया. हे बेनावली अलायन्स वेन्झीन केलो फकत बाणावले सांबाळपा आपणाक. थँक्यू. वरून बाब सद्या 11:15 जाले 11:30 जायतले आनी वोटींग टर्नआउट फक्त 11% जाले. तुका कितें दिसता? आनी लोकूय सद्या कमी आहा. व्हेरी लो. इट्स व्हेरी लो. सो तुका कितें दिसता कितें जाता? म्हाका दिसता येतलो लोक आनी मीस खबर जालो न्हू. लास्ट मीस 11 जाता. लास्ट 10-1 मीस देखून आसोता. सो 11 o'clock. सो म्हाका दिसता येतलो लोक येतलो बट चलोत त्या भाशेन इट्स व्हेरी स्लो.
सो ऑन यो तुगे माध्यमांतल्यान हांव रिक्वेस्ट करूं सोदता, अपील लोकां मातशें भायर सरय मातशी, आनी तुमचो जो हक्क आहा, जो वोट आहा तो वेस्ट कोनाकाय. इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो या सो तुका दिसता की तूं सद्या तुवें सपोर्ट दाखयलो रॉयलाक. हय हय सो तुका दिसता कितें येता म्हणून. दिसता न्हू येता तें लोकांन तो जो फोर्स गायला न्हू, आमचे न्हू कार्यकर्ता लिडर न्हय आमचे बारा, सगळे ग्रास रूट वर्कर आमी सगळे. कोणू ऑल लिडर ना, दिल्लीसून लिडर आसले हिंगा, कोणू मेंबर ऑफ पार्लिमेंट आनी फोर्सान कोणा स्पीच दिवपा लायले ना. आमी सगळे ग्रास रूट काँग्रेसाचे वर्कर आमी सगळे. आमकां मातशी एक दूख लागल्या, तेज लागून आमी सगळे एकठांय जावन भायर रोयला आदार दिला. आनी वयत ते भाशेन वयत थिंगा होकोच डॉल 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 डॉलू मेळटा तो आवाज. केडशे सोन आनी हांव केडशे सोन कार्मोन वचोन, कार्मोन सोन वार्का आनी थंय बाणाला. इट्स ऑल लुकींग टुवर्ड्स रॉयला. देर इज अ लॉट ऑफ सायलंट अंडरकरंट इन फेवर ऑफ रॉयला. बींग आप एज तेंगे कॅन्डिडेट आहा, पांच कॅन्डिडेट आहा, दिसता की ही टफ फायट जाता तुमच्या ती. सो आप म्हणटाय ती दे आर नॉट इवन इन द रेस. आय फील लोकां ईट येयल्या. हो जो MLA आहा, सोशल मिडिया MLA, तेणें होकोच सोशल मिडियाचे फेसबुकाचेर काम केलें म्हूण दिसती पडटा. आयज हाल्यां तुका तेजो आन्सर मेळटलो. हे सोशल मिडिया जो डेव्हलपमेंट तेणें फेसबुकाचेर केला आहा तो इतलो भिलो आहा. तो जर तर तेक तो इलेक्शना पयले कापोस्ताद उतर जाय तो उजार करतालो, तेक जर तर कापोस्ताद आहा तेणें खूद तेजी पार्टीचे कॉन्टेस्ट करपाक जाय. तेका काँग्रेसाची कितें जाय सपोर्ट जाय, ते कापोस्ताद उरले ना तेगेली, बियोन आहा सारको. आनी आमी हे आयचे हाल्याचे रिजल्टाचे काँग्रेसाचे देखून लिडराक एक बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सीक आन्सर दितलो. एकठांय एकलेया म्हूण एसेंब्लीक एसोले जो बोपके माताय सोशल मिडिया MLA जो आहा बाणाले, तेसो MLA आमकां नाका हिंगा. बाणालेन तेका ऑलरेडी 2 वर्सां भितरूच रिजेक्ट केलो आहा. सो यू थिंक दॅट रॉयला विल विन. I don't think. I know she's winning. I'm 100% confident Royla is winning, and she's winning with a convincing. She's convincingly winning because tene jo candidate गायला तो Royla is the most educated. She has worked. तेणे हेज्या पयलीं देखून काम केलो आहा, जायते इश्यू घेयलो आहा बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सीचे. तेका फोर्सान गायले ना लोकांन तेका आपयला बोस म्हूण. She is a people's candidate and she is working very hard throughout her career. So that is what तेज फूड तेका हाल मेळटलो जिकोन येतले ते रॉयला. आनी A3 हांवें जो उतर दिला लोकांक बाणाले मुगे लोकांक येन कोण ते म्हणटले की दॅट शी इज अ काँग्रेस कॅन्डिडेट विनर. ते म्हटले ते ZP बाय पोल्साक सद्याचो जो टर्नआउट आहा तो अराउंड 26% जाता. सो दिसता तुमकां की तुमी विन जातले. 12 पर्यंत नियरली 12 पर्यंत अबाउट 5000 सुमार 5000 सम ऑड वोटिंग जाल्ली आसा. आय थिंक जो ट्रेंड आमी पळयला, जो सकाळच्यान आमी बूथ पळयल्या, आमी बूथ भोंवल्या, बुथांचेर आमचे लोकूय आसात, तो ट्रेंड पळयत जाल्यार इट इज शॉर्ट विक्ट्री ऑफ आम आदमी पार्टीज कॅन्डिडेट बाब जोझफ पिमेंता. देर शूड नॉट बी एनी डाउट्स. लोक आमी इनफॅक्ट वी आर ट्रायing to get in touch with voters who have not yet come out, but they have already said that we are on the way to voting. So म्हाका दिसता by closure of the process by 5 o'clock nearly about 60-70-75% तरी वोटिंग जातली अशें दिसता म्हाका. पूण तरी पळोवपाक गेल्यार सर अजून कोण वोटर चड टर्नआउट जालो ना. नाही, पयलीं म्हणजे आज संडे दे हॅव ऑल्सो अंडरगॉन वन इलेक्शन सम डेज बॅक. सो आय थिंक दिस इज बॅक टू बॅक इलेक्शन. दॅट इज ऑल्सो क्रिएटिंग अ लिटल डॅम्पनेस एज फार एज वोटिंग पॅटर्न इज कन्सर्न. पण म्हाका दिसता इट इज नॉट अ डाउनर फॉर इंडिया अलायन्स कॅन्डिडेट्स विक्ट्री. इंडिया अलायन्स कॅन्डिडेट इज फॉर्जिंग अहेड आनी आय थिंक इज फॉर्जिंग अहेड विथ हाय स्पीड. हांवें जे पळयलां, हांवें जे लोकां कडेन उलयलां, एंड आय थिंक दॅट शूड नॉट बी एनी डाउट अबाउट वॉट एवर दॅट voters have decided. They have decided to vote for India Alliance candidates, and I can see it when it comes to when I आता full constituency आम्ही भोवल्या, आमचे MLA, आमचे leaders सगळे भोवल्या आम्ही. We are taking booth wise details also of what is happening, and we have taken this election very seriously, and we have coordinated the entire process. आम्ही सकाळी रॉयला फर्नांडीस जे कॅन्डिडेट आहे इंडिपेंडंट ताका मेळ्ळे, ताणें सांगलें की बींग इंडिया अलायन्स तुमी इंडिया अलायन्स फक्त आप म्हणून कॉन्टेस्ट केलो म्हणून. सो इंडिया अलायन्साचो हितून ते लिंक ना म्हणटा. ते कोण सांगपाक जाय प्रश्न, ताका म्हाका प्रश्न करपाक जाय. रॉयला फर्नांडीस कोण? एक रिझायन्ड काँग्रेस पर्सन
who resigned for the sake of her selfish motive of contesting this election when 1.5 year term उरला म्हणटा ते पण रिजायन जाता आणि काँग्रेस सोडून एक पॅरलल काँग्रेस रेडी करता म्हणपी कॅन्डिडेट सांगता इंडिया अलायन्साचे इलेक्शन न्ही म्हणून. इज इट अ स्टेटमेंट ऑफ इंडिया अलायन्स एनी पार्टनर्स? आज प्रत्येक इंडिया अलायन्साचो पार्टनर इंक्लुडिंग कॅप्टन विर्यातोन क्लियर कट सांगला की we should not allow backdoor entry of BJP of this election by voting proxy candidates of BJP. And Royla is the first proxy candidate of BJP, and I reiterate that fact. Royla is the first proxy candidate of BJP, and Popu is followed by Popu. And that is why Ekta Bhatlan Churchill Babasa, who is hobnobbing with Chief Minister and BJP, and whole Banavli constituency knows about it. And Royla, obviously, otherwise she wouldn't have contested this election, defying her party, where she said that she is a Congress person. So it is all lies. It is a white lie. उरल्या ते वोटर आम्ही जे आसा बाणावली कॉन्स्टिट्युएन्सीचे दे आर गोइंग टू वोट वायजली. दॅट शुड नॉट बी एनी डाउट. बट शी सेइंग दॅट काँग्रेस जे वोटर्स आसा ते सगळे तेका सपोर्ट करता. काँग्रेस वर्कर्स ते सांगतात ताचे तूं ताका बरोबर पळयल्या ताजे हांगा बुथूय ना मरे. फूल कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी बूथ मेजले 12 आनी 13 टोटल 25 सुमार बूथ्स आसा. थंय ताजे बुथार बसपी लोकूच ना जाल्यार खंय गेले ताजे काँग्रेस वर्कर्स? दिस इज द क्वेश्चन. शी वॉज ट्रायंग टू क्रिएट अ नॅरेटिव्ह. आय थिंक शी हॅज फेल्ड मिजरेबली इन दॅट नॅरेटिव्ह. and we will see the results tomorrow. So तुमकां दिसता की इंडिया अलायन्साचो तुमकां इम्पॅक्ट जातलो म्हणून? फायदो जातलो 100%. बिकॉज ही जे आज इंडिया इलेक्शन आसा जे इंडिया अलायन्स म्हणून आमी लढता हे मॅसेज दिवपाक जाय गोंयभरांत की इंडिया अलायन्साच्या बॅनरा अंडर आमी फुडले गोंय फुडें व्हरतले 2027 मेरेन ताचे फुडें. आनी गोंयचो जर फुडार पळोवपाक जाय जाल्यार इंडिया अलायन्स इज द ओनली ऑप्शन फॉर गोवा अँड गोवन्स. नाव कितें तुमचें? फेर्मिनो फेर्नांदीस. तुमी खंय गांवांत हांगा रावता? वासवाडो. सध्या तुमकां कितें दिसता वारी खंयचे वाटेच्यान घुंवता? वारें सद्या आम आदमी पार्टीचेर आहा. आम आदमी पार्टीचेर? हय. दिसना. आनी रॉयला फेर्नांडीस रॉयल आनी तेज खबर ना. ते येवपाना? ना येवपा चान्सीस व्हेरी लेस. ओन्ली 10%. तुमी वोट केलो? ना आमगे टायम आहा. तुमगे टायम अजून. आनी कितें दिसता तुमकां? तुमी वोट करतले ते कितें पळोवन वोट करतले? आमी म्हणजे जो लिडर आहा तेंगेलो तेक पळोवन वोट करतले. कित्याक इन फ्युचर काम जावपाक कित्याक जाय ती काम तेणें केलो आनी फुडार तो करता आमकां खात्री आहा. तुमकां सद्या कितें दिसता तुमगे वाठारां तुमगे विलेजी कितें काम जाय, कितें काम जालें जाय? सद्या आमची उदका होड जाय जी जाय तो तेम जावं रॉयल पंपा वयता आसतना थिंग मातशें उदक हाडून वता. सगळे लोकांक त्रास जाता. ओके. तें मेन आहा आमगे पयलें. ओके. तेजे उपरांत आनी हाय जायती आनी आसात? हय. तर तूं मेन तुगे क्रायटेरिया कितें? तूं कितें वोटरा भितर कितें पळयता? वोटर न्हू सॉरी कॅन्डिडेटा भितर कितें पळयता? कॅन्डिडेट एक बरो चूज केला कित्याक तो वेन्सीन केला आनी तेंचे अलायन्सान केला आनी तो लिडर बरो आसल्यार तेंगे कॅन्डिडेट बरो आसता. तेक फोकस करून आमी वोटींग करपाक फुडें चल्ले आनी आमी सपोर्ट केला. तुका दिसता ही टफ फायट जातली काय? सारकी टफ फायट नाच. एकदम टफ फायट म्हणटी नाच. टफ फायट ना. इजिली आम आदमी पार्टीचो कॅन्डिडेट जिखतलो. इजिली जिखतलो. येस. थँक्यू सर. तुमी? आमी हिंगाचे व्हडले. हिंगाचे. वोट केला? हय केला. तुमी आयज झेडपी हेजी तुमी बाय पोलसा तुमी आयज वोट कितें म्हणून हें केला कॅन्डिडेट चूज करपाक? हें न्हू आमचे कॅन्डिडेटा नांव नाका म्हाका. तुमी कॅन्डिडेट कितें ना वोट केला आमचे हेजें कामां करपाक. काम करपाक. तुमगे एक्सपेक्टेशन कितें काम जावपा जाय? गांवांत म्हणजे एकल्याचें न्हू सगळ्यांचें बरें म्हणल्यार तुमकां कितें दिसता तुमगे गांवांत कितें बदल जावपा जाय म्हणून? म्हणजे बरेंपण कितें खंय काम करूंक जाय तें सुदारप आनी कितें तें सगळें. रोड बीन सगळें? हय. थँक्यू. तुमी पळयतात GNH.